Page number 4, A7. देवाच्या दोंगर सोडूया, ताच्या मंदिरात जमूया. सर्वेस्पराचो पोरवो, सदां परस व्हरतो. सर्वेस्पराचें मंदिर सगळ्या परसच व्हरतें. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी तुमची खाजगी मागणी तेसा आसा ती मनांत धरून ह्या मिसान वांटो घेतना ह्या मिसाचें जें खेरीतीन तेसां आसा तें मनांत धरून आतां पयले सुवातेर आमी देवाचें बोगसणें मागया. आमी देवाचीं भुरगीं. देवान आमकां कितलें बरेंपण दाखयलेलें आसा, पूण आमी तें फकत खूब फावटी भायल्यांतल्यानूच दाखयता, भितरल्यांतल्यान दाखयना. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोदपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी काळजान थावन आयकुया. बागेवंत पावलून गालासियेकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी स्वतंत्र जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडून स्वतंत्र केल्यांत. गोठ रावात आनी नव्यान गुलामपणाचें झू तुमचेर घे नाकात. हांव पावलू तुमकां सांगता, जर तुमी सुनोत करूंक दिली तर क्रिस्त जालो तुमकां अनुपेगी. सुनोत करूंक दितात तितल्यांकूय नव्यान शिडकायता. आख्खी समूर्त पाळूंक कायदो आसा तुमकां. समूर्तीन जर प्रमाणीकपण मेळटलें म्हूण तुमी रावतात तर तुमचो आनी क्रिस्ताचो संबंद तोडून तुमी कुरपे भायर पडल्यांत. आमी जाल्यार भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां प्रमाणीकपणाची मोसोरी मेळटली म्हूण बोरवासो धरून रावलां. क्रिस्ता जेजूच्या एकतारांत आसलोल्यांक तांणी सुनोत केली वो ना केली म्हूण कांयच न्हय, पूण मोगाच्या कोन्यांनी दिसून येता तो भावार्थ की सोगलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग म्हजे देवू सर्वेस्परा. म्हणुया, तुजो मोग म्हजे देवू सर्वेस्परा. तुजो मोग म्हजे देवू सर्वेस्परा. तुज्या उतरा प्रमाणे तुजी सोडवण म्हाका मेळूं. म्हाका दिल्लें विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेवन रावलां. सोबाब, तुजो मोग म्हजे देवू सर्वेस्परा.
तुजी सोमूत विस्वाशीपणान सांबाळटलो सदांकाल नितेखाली. तुजे कायदे पाळूंक म्हजी कुशी देखून मुक्त काळजान हांव चलतलो. सोबाब तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हणल्यार म्हजो संतोष, तांचो हांव सदां मोग करून आयलां. तुज्या हुकुमा मुखार हात जोडटा, तांचो मोग कोत्ता. तुजे नेम मनांत गोळयत आसा. सोबाब तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. उद्गार देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत, ते काळजाचे अंत्रेक आनी चिंतना पारकिता. सुरवेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिसेवान ताका आपणांगेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिसेव आपल्या मनांतूच गळोवन विचारतालो. आनी सोम्यान ताका म्हणलें, आरे तुमी फारिसेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ कोत्तात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवण्यान आनी खोटेपणान भरल्यात. कुळ्यानो, जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलेंय करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तातूंतलें काडून धर्मदान दियात आनी पळयात तुमचें सगळें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी पळयता जेजू एका फारिसेवागेर गेलो. ताणें ताका आपयलो, जेवणाक आपयलो. आतां तांचे परंपरे प्रमाणे जेवणाक बसच्या आदीं ते हात धुताले. एक तांतयांचें कॉल आसा न्हय, तितलें उदक घेवन ते हे भाशेन हातीर उडयताले आनी हांगसर पावले म्हणटच मागीर अशें धुताले आनी परतून तें बाकीचें उदक वयतान सकयल कोत्ताले. हे भाशेन तांच्यो रिती आसलेल्यो. आनी एक रिती आसलेल्यो. जेजू तांगेर गेलो आनी बसलो. ताच्या मनांत हो पळय सारकें आमचे सुमूर्ती प्रमाणे चलना अशें म्हणटालो तो आनी चिंतालो. जेजून तें पारकिलें. जेजून ताका सांगलें, हें भायलें कोणें केलां? देवान न्हय. आनी ताका लागून तुमी भायल्यान नितळ कोत्तात न्हय. ताचें किंवा अदीक म्हत्वाचें म्हणजे अंतस्करण, भितरलें जिवीत. तो ते भाशेन तुमी भितरलें सारकें करूंक जाय न्हय, नितळ करूंक जाय. कित्याक तुमी नागोवण्यांत आनी वायटान तुमी भितरल्यान आसात, तें कित्याक नितळ करना तुमी? भायलें कोत्तात तें म्हत्वाचें म्हणटात, पूण भितरलें तुमी करूंक जाय. भितरलें करिना जाल्यार आमी सगळे जाणां खोटें जिवीत जियेतले. हांव तितलेंच न्हय, तो तांकां आनी एक कितें सांगता, तुमकां तर खरेपणी बरें करूंक जाय, नितळ जावंक जाय जाल्यार दान दियात. आतां तांचे मदें फारिसेवां मदें आनी जुदेवां मदें 3 प्रकारचीं दानां आसलेलीं. प्रथम फळ तें एक दान दिताले. ते इगोर्जेक दिताले, देवळाक दिताले. दुसरें म्हणजे एक 5 दिताले.
कोणाक ते म्हणणें पाद्रींक, आनी एक दावो लेवितांक दिताले, आनी लेवीत मागीर ताचो एक दावो पाद्रीक दिताले. हे भाशेन तांची परंपरा आसली. पूण हें दिताना आनी एक तुमी मनांत धरूंक जाय, कोणाक दान दिवंक जाय? गरजेवंतांक, जीं भुकेल्लीं आसात तांकां. दया तुमी तांकां दाखोवंक जाय. असलीं कर्तुबां तुमी करूंक जाय म्हूण जेजू आयज आमकां सगळ्यांकूय सांगता. भायल्यानूच न्हय, ही गरजेन वेतां खरी, पूण भितर कितें चलता आमच्या चिंतनांनी, आमच्या भावनांनी, आमच्या चालीन, तें आमी बदलूंक जाय. कुमसाराक वचोन तें आमी सांगूंक जाय, पूण पयले सुवातेर तें आमी देवाक आमच्या मनांत काळजांत हाडून मागण्यांतल्यान ओपून दिवंक जाय. आनी हांवें तुमकां म्हणलां, ताचो पवित्र आत्मा मागीर आमकां कित्याक लागून आमी चिंतना, भावना, चाल पत्करलेली आसान आनी कशी म्हणून ती आमचे मदें चाल जाल्ली आसा, ते चालींतली आमच्यान भायर येवंक जाता, हें सगळें पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो आनी जाणवायेन बसतलो. हेच भाशेन आयज आमी एका सांताची आठवण करता. हो जावन आसा एक श्रेश्ठ इंग्लंडचो रे. ताचें नांव एडवर्ड. 40 वर्सांचो आसतना ताका म्हूण हें जावन ताका रे केलो. पूण ताका 27 वर्सां खूब त्रास जालेले, आनी त्या त्रासान ताका म्हण भायर आयिल्लो. पूण तो एकदम भाग्यवंताचें जिवीत जियेतालो. आनी ताका रे केल्या उपरांत हेंच भाग्यवंतपण ताणें चालू दवरलें. गरिबांक तो बरें करतालो, इगोर्ज मातयो ते दुरुस्त करून काडटालो. आनी खूब टॅक्सीस पळय आसलेले, तर दोन वसुलदार आसतालेत न्ही, तेच भाशेन ते दोन घेतालेत. ते खूब दोन आसलेले आनी गरिबांक तें पत्करो नासलेलें. ताणें तें सगळें काडलें. तो म्हणूंक लागलो, हांव फारीक करतालें, आनी हे भाशेन ताणें सगळें साफ केलें. तो गरिबांक खूब बरें करी. ताचोच एकलो म्हणून तूं सर्वंट, नोकर, ताचें थोडें कितें चोत्तालो. ताणें पळयलेलें तें, पूण आसूं म्हूण लागलो, ताका व्हरो न्ही तें, कित्याक घडीक ताका म्हजे परस ताची अदीक गरज आसा. आनी एक पाटीच न्हय, 2-3 पाटी तशेंच ताकाच ताणें पळयलो, पूण तेच भाशेन ताका ताणें कांय म्हणलें ना. तो आपल्या दारवंट्या भायर आसतालो आनी ताचे शीं भिकारी, कोडकार येताले, आनी तो ताची मुदी तांकां हात लावन ते बरे जाताले. हे भाशेन देवान ताका देणें दिल्लें. आनी ताका कितें म्हणूंक लागलें जाणें, हो आमचो बरो रे एडवर्ड. हे भाशेन ताका ते मनांत हाडूंक लागले. मेल्या उपरांत ताची सदांच आठवण करताले. कित्याक लागून? भितरल्यानूच, भायल्यान न्हय, पूण भितरल्यान तेचें अंतस्करण बरें आसलेलें, नितळ निर्मळ आसलें. म्हणजे कितें? तो देवाक एकवटोन आपलें जिवीत सादतालो. आनी ताच्या 24 वर्सांनी जेन्ना तो त्या गादयेर आसलेलो, कोणाकूच कांयच वायट जावंक ना, सगळे शांतीन जियेले. आनी ताका लागून ताका गूड किंग एडवर्ड म्हणटात. आमचे सगळ्या अधिकारी आसात पळय, फुडारी आसात पळय, तांचे पासत आमी मागया. सगळ्यां पासत, पांय माय पासत, येरां पासत. कित्याक जे कोण जबाबदारी घेतात तांचेर खूब असलें टेन्शनूय आसता. ताणेन आपलें मन देवाचेर थिरावन आपलो सगळो कारबार चलोवच्याक तांकां कृपा मागया. सगळीं जाणां आतां आमी प्रत्येक जाणां हेच भाशेन जियोच्याक आमचे हात अशे वणटीयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सवें आमचें सगळें आसा, तें जेजू सवें सुस्कार भायर सोडटना दवरया. आनी हे परी भितरल्यान पयल्या वाचपान आमकां सांगलां त्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ता सवें आमी सगळ्या नाका जाल्ल्या वस्तूंतलीं स्वतंत्र जावया, पातकांतलीं स्वतंत्र जावया, बंदखणींतलीं आमी भायर सरया.
आनी जेजूच्या एकवटान बरें पळय तें आमी चिंतूंक लागया, उलोवंक लागया आनी करूंक लागया. हें सगळें भितरल्यान ताच्या आसल्यांत उपजवतलें आनी हे परी आमी क्रिस्तांवां खरीं जावंक लागतले. ही कृपा आमकां मागलेली आसा, तर आतां आमी सगळ्या संवसारा पासून मागया. देवान आमकां ह्या कोरोना व्हायरसांतली बरे भाशेन भायर काडून आमचें जिवीत बऱ्यापणांतूच मांडूंक ताची कृपा मागया. सोर पोदेदारा आनी काकलूतसरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक की पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां आमचें सगळें जिवीत आतां जेजूक आमी भेटोवणी वरवीं ओपून दिवया. Page number 46, C42. आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोड पुदितात देवा बापाक मानता तुसनी जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपोणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सुर्गींच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या अपुर्बयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व कालयेन सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जुवणपणान जिंकल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं जोडली आमकां दारां, उगडली आमकां दारां सुर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र, 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Avartaco good porgotuja. Sumia Jesu ami odokata ani ekashitle pieto title bauti tuoi bovan Jesu ami tuce moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजून जशे भाशेन हे मागणें आपल्या बापायक म्हणलें, तेच भाशेन जेजू आमचे सवें हे मागणें त्याच भावनांनी म्हणटा. ताका एकवटोन आमी ताका सहकार करया. सगलीं आमची इंतेसां जीं जांचे पासून आमी मागता तितल्यांकूय आमच्या काळजांत धरून म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय
सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताजी शांती आमी एकामेकाक गोडच्यांक दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आमच्या आत्म्यान शिवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या काळजांत शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page number 51, D9. गे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. मोयमेमोद देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणान वरवीं ओदीक संपूर्णायेन ताच्या देव संबंद आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनान भावनो, आमी देवा कारगां दीत रावया कित्याक तो आमच्या काळजांत येता. वय ह्या दिसांनी ओत्मीकपणान कितलेचशे म्हयने जाले आमकां जेजूक शिवंक मेळोंक ना, पूण ओत्मीकपणान तो येता आनी भावार्थान आमी ताका घेता म्हणटोच खरेपणी तो आमच्या जिवितांत आसा. तो जिवितांत आमच्या सदांच आसा बावतिजमा वरवीं. तो ह्या वेळार ताचे कडेन आमचें जिवीत सगळें संपूर्ण दिवया आनी भाग्यवन फ्रांसीस वेळे कडेन मागया. ताची रेलिकेन हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो. निमाणें बेसांव घेवच्या आदीं हांव आतां भाग्यवन फ्रांसीस वेळाक उलो मारतां आनी आमी सगळीं जाणां तेच भाशेन मारया. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. तो आमकां विनोती करून जेजू कडेन सगळें मागून घेतलो.
आमच्या ओथरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटाव Amen. आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां जेजूचो मोग करूंक धाडटा देवाचे वडकार. Page number 96, F22.